सर आम्ही पळयता हांगासर जो काडक्या वयता रोड कारवालो पेट्रोल पंपाच्या फाटल्या सायडीन पायप एक फुटलेले दिसण्याक येता नेमकी कारण कितें? ती ओल्ड लाइन ड्यू टू प्रेशर मे बी भिडाची लाइन ड्यू टू प्रेशर मे बी फुटूंक जावंक शकता. इट इज जॉइंट डिस्ट्रीब्युशन लायनीचो जॉइंट टी वॉशआउट करपाक लायन क्लीन करपाक वॉशआउट करपाक टी दिल्ली आसता पळय ती फुटल्या. ओके म्हणजे प्रेशरान उदकाच्या. सो आतां आमी खाली करता लायन खाली करप चालू आसा. ओके इट विल टेक अनदर 1 hour आनी तेच्या फुडें काम कंप्लीट करपाक एक 2 वरां. कितल्याची लायन सर ती? 200 mm. 200 कितलो वेळ जालो सर आता? हे आतां फुटल्या 3 सुमार. तेच्या मागीर आमी येवन सगळें ओपन करून खाली करप चालू आसा. सो आता हे एक्सेस वॉटर रिलीज करता तुमी? ते लायनीन जे पाणी आसता मेन वाल्व सगळे बंद केल्या. लायनीन जे पाणी आसता ते खाली करप चालू आसा. मागीर तेका कट मारूंक मेळटलो. ओके सो तेका कितें रिप्लेसमेंट करता? पायप ल्हान पायपाचो ल्हान कुडको घालून तेका 2 जॉइंट घातले काय काम जालें. ओके इट इज मेजर वर्क. सो कितें पायप जी आता ओल्ड आसा ती कितें रिप्लेस बीन करतले तुमी येणाऱ्या काळात? दिस इज डिस्ट्रीब्युशन लायन. ओके डिस्ट्रीब्युशन मेन म्हणटा न्ही तशी तिका पाड जायना. आतां हेची रिप्लेसमेंट ऑलरेडी ते सायडीन घातलेली आसा. ओके सो ही तशी रिप्लेस करपाची गरज ना पूण तरी पळया वी वील एसेस. सपोज तशी गरज आसा रिप्लेस करपाची जाल्यार वी वील टेक इट आउट. सो आता तुम्ही वाल बंद केला म्हणटकच खंयच्या वाठारात सध्या आता उदीक आसचें ना? हितून म्हापसा काय फरक पडना. हे पाणी वयता काणका वेल्ला आणि अंजुनच्या पार्टाक पडटा. ते थोड्या वेळा खातीर बंद केले आसात आमी. रातचे 12 म्हणल्यार परत चालू जाता. ओके रिपेर चालू आसा? हय रिपेराचें पाणी बंद जाल्यार रिपेर सुरू करतले. सो ऑलमोस्ट आयज फूल नायट वयतली रिपेर करपाक काय फाल्यां 12 म्हणल्यार जातलें. 12 मागीर तुम्ही परत लायन चालू करतले? काम करल्या फुडें लायन परत प्रेशर करून टेस्टिंग करतले. कितें ओके लिकेज जावन चेक करपाचें कितें रातचीच चालू करतले. ओके तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.